हॅलो माय गोन फ्रेंड्स, आयज आमी तिसऱ्या ग्रेवी करूया. हिंगा तिसरो घेयले, ताका ऑलरेडी क्लीन केला. आनी आमकां जाय हल्दी पावडर, जिरें, आलें लसूण, मिरसांग, मिरयां, तिक्की, आमसाण आनी आमकां कोरिएंडर सीड्स जाय. आनी हांवें हिंगा 1 बोल फ्रेश कोकोनट घेयला. हांवें अर्द नाल्ल यूज केला. आनी आमकां जाय 2 कांदो आनी 1 टमाट फोण्ण मारपाक. आतां सगळो मसालो तुगे मिक्सर जारान घाल आनी तितून उदक घाल आनी तेका बरें वाट. मसालो मातसो मोठो आसपाक जाय. आनी आतां तेल घाल, तेलान कांदो घाल आनी कांदो बरो फ्राय कर. आनी आतां तितून टमाट घाल आनी टमाटी बरें फ्राय कर. आनी आतां तितून तिसऱ्यो घाल आनी तिसऱ्यो एक 1 मिनट अशें फ्राय कर. आनी आतां तितून आमगे वांटलेलो मसालो घाल आनी तेका बरें मिक्स कर आनी तेका शिजोवंक दवर. आमगे तिसऱ्यो शिजोवंक लागला. तितून तुगे टेस्टा प्रमाणे मीठ घाल आनी तेका बरें मिक्स कर आनी एक 10 मिनटां शिजोवंक दवर. आमगे तिसऱ्यो रेडी जाले. व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब देव बरें करूं.